डवले माळीचा वाजप, डवले माळीचा वाजप, गणपती बसला मंगळात, गणपती बसला मंगळात, त्याचो गुणराचो वाळू, त्याचो गुणराचो वाळू, डवले माळीचा वाजप, डवले माळीचा वाजप, महादेव बसला मंगळात, महादेव बसला मंगळात, त्याचो धननीचो वाळू, त्याचो धननीचो वाळू, डवले माळीचा वाजप, डवले माळीचा वाजप, तुळस माता परत, तुळस माता परत, डवले माळीचा वाजप, डवले माळीचा वाजप. तुमका असा प्रश्न पडला असतालो की फणसाच्या ह्या एपिसोडान आयज आमी हे वाद्य कित्याक घेवन बसला आणि हे हांव कित्याक वाजयता. तर हे जे म्हाज्या फुड्यान जे तुमकां वाद्य दिसता लोकवाद्य, तर हे खरें म्हटल्यार एक आयदान म्हणून वापरले वयता किचनान आणि हेका मांड म्हणटात. आणि ही जी मांड जी आसा ती फणसाच्या लाकडा पासून केली वयता. गोंयान जेन्ना चवथ आसता तेन्ना गणपती उठोवपा खातीर म्हणून नौबत म्हणून ही जी मांड जी आसा ती वाजयली वयता. आणि त्याच बरोबर ह्या आयदानाचो उपयोग म्हणजे पीठ मळपा खातीर ह्या आयदानाचो उपयोग केलो वयता. मांड जी आसा ती पीठ मळपा खातीर आसता आणि गोरवां जी आसता गोठ्यान बी तर तांकां पेज घालपा खातीरूय ह्या मांडीचो उपयोग केलो वयता. तर पयलींची बायलां जी आसली ती आपले सगळे सुख दुःख आसले ते अशेंच आपल्या लोकगितासून व्यक्त करी आसलेले किंवा ते आजूबाजू कितें पळय आसलेले जे कितें तर अशा लोकगितासून तांकां सदांच व्यक्त करपाचे अशे दिसा आसलेले. आणि त्या वेळाचेर तेंच्या वांगडा उलोवपाक कोण आसलेलो तर अशे जाते आसलेले किंवा ही जी मांड आसलेली. मागीर हे जे दवले आसा ते पळया ही कट्टी आसा नाल्लाची आणि ह्यो एक दाणो लावन अशी तयार केल्ले चमचो म्हणून वापरी आसलेली. आणि तशेंच मागीर केन्नाय अशें गाणें म्हणटा म्हणटा तेजेर आपले जे भावना आसा ते व्यक्त करप आणि हे वाद्य जे आसा ते वाजवप असो ह्या वाद्याचो शोध लागलो. आणि हे जे आतां लोकवाद्य आमच्या गोंयान जाल्लेले आसा दवली मांड. तर फणसाच्या लाकडाचो आनी एक उपयोग म्हटल्यार हे जे लाकूड आसा तशेंच गणपतीक बसोवपाची जी चवाय आसता ती सुद्दां फणसाच्या लाकडा पासून केली वयता.